म्हणल्यार आयच्यान कामाक जॉयन जावपाचें म्हणून आमी वाटेक बशीन आसतना आमकां मॅसेज मेळ्ळी की कॅप्टनाक कामार घेवचें ना म्हणून. कॅप्टनाक लायफगार्ड सगळे ड्युटीर वयतले म्हणजे सगळ्यांनी भुरग्यांनी आमी डिसिजन घेतलें कोणीच कामाक वयचें न्हू म्हणून. एकल्या भुरग्याक वचोन मागीर डिस्टर्ब करतले. आयज आतां तेंच्यांनी कितें सांगलें तुमी जॉयन जाया कामार हांगासर सायन मारा आनी तुमी ड्युटीर नाका रावन म्हणून. फाल्यां सकाळीं आमचेर हे कितें आनी कितें अशें कितें करूं शकता ते. फाल्यां सकाळीं म्हणटले तुमी ड्युटीर येयले सायन मारनासतना घरा गेले फाल्यां सकाळीं आरपण एकल्या भुरग्यांक आमकां कमी करपाक सोदतले मागीर ते. आनी हें वयरी कंपनी आमी विश्वासूच ना अहेत करता मागीर ते. कोणूच कामाक कितें आश्वासन आमकां दिल्लें तशें हे कंपनी आमकां घेयना ते. लायफगार्ड सगळे आतां तेंच्यांनी भायले हाडून कोणाक सारकें पेंवपाकूय कळना. कोण गवणे थोडे कोणाक खंयच्यान गाड्यार आसता थंयच्यान धरून हाडले टी शर्ट घातले आनी तांकां दवरले आनी तांकां दिसाक 800 रुपया पे करता जाल्यार आमी गव्हर्मेंटा कडेन फक्त 21,000 आमकां दिया म्हणून मागला. 21,700 रुपयान जाता जाल्यार तांकां ते दिसाक 800 रुपया खावपाक जेवपाक रावपाक सगळें फ्री तांकां फुकट. जाल्यार आमकां ह्यो सवलती कित्याक मेळना. सांगूंक सोदता परतून एकदां दिलीप पारोळेकराक टुरिजम मिनिस्टर आनी मायकल लोबो हेंचेर कितें तरी तेंच्यांनी उपाय काडचो म्हणून. इतली स्वतावणूक कित्या खातीर करता हे भुरग्यांक कित्या खातीर इतले सोतयता इतल्याक लागून आमकां विचारपाक जाय की बाबा कित्याक लागून आमकां त्रास करताय आमकां त्रास जावंक जायना. आनी दृश्टी कडल्यान आमी बरोवन घेवपाक मागता इतलें की आमकां तेंच्यांनी बरोवन पासून दिवंक जाय की आमी कसले त्रास केल्यार एक तुमी काडात फॉल्टी मेळ्यार काडा पूण बेश्टे भुरग्यांक आमी जे स्ट्रायकाक रावले तांकां केन्नाच दुखोवंक फावना म्हणून. जाल्यार हे जे व्हडले टुरिजम मिनिस्टरान जर उतार दिवन आमी जर पाळटा जाल्यार ही कंपनी जाल्यार अशें आमी म्हणटा की हे टुरिजम आहा ते सगळे डिस्ट्रिक्ट अंडरूच आसा अशें जालें न्ही. आमी वयल्यान कामार येयला जाल्यार हो आमकां सांगता की कॅप्टनाक तो घेयना म्हणटा.